नमस्कार इश्टानो. 19 ऑक्टोबर 2023 TCP डिपार्टमेंटान 17(2) म्हणून जो कायदो काढला पळय की तेंक रिजनल प्लॅनान ते आतां न्हिदोन उठोवन खंय करेक्शन्स करतले, चुका जाल्लेले आहा ते, असो एक तेंच्यांनी करेक्शन केल्लेलो आहा कुजिरा, तिसवाडी तालुकान कुजिरा म्हणून एक गांव आहा थंयसर. सर्वे नंबर 1/11A 6000 स्क्वेअर मिटर जागो. हो एज पर झोनिंग आनी इवन तेंच्यांनी गॅजेटानूय बरयल्लेले आहा, एज पर झोनिंग हो लो लाईंग पॅडीफिल्ड. एज पर फॉर्म 1 and 14 तितूनय सुद्दां रायस म्हणून बरयल्लेले आहा 6000 स्क्वेअर मिटर. ऑक्युपंट कोण? ऋषिका प्रोमोटर्स प्रायवेट लिमिटेड. ही कंपनी कोणाची? कोण तरी रेणू गुलाटी, श्रीनिवास नायक, अश्विनी नायक, राजत गुलाटी आनी राधिका गुलाटी म्हणून. हे जागे आतां हेंच्यांनी सेटलमेंट म्हणून घातलेले आहा. आतां कायदो कितें सांगता? 17(2) जे रुल्स फ्रेम केला ह्याच सरकारान, त्याच TCP मिनिस्टरान विश्वजीत राण्यान, ते कायद्यान अशें बरयल्लें आहा की तेंच्यांनी खंय डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन केस एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सीड्स 5000 स्क्वेअर मिटर अँड लँड रेकॉर्डेड एज रायस इन फॉर्म 1 and 14 इंडेक्स ऑफ लँड अँड इज लो लाईंग पॅडी फील्ड अंडर कल्टिवेशन. तेंच्यांनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान कन्सेंट घेवपाक जाय, एटलिस्ट रिपोर्ट तरी घेवपाक जाय. सो आतां कितें म्हणटा, 5000 स्क्वेअर मिटरा पेक्षा जर वयलो जागो आसा जाल्यार एक घेवपाक जाय. 6000 स्क्वेअर मिटर कुजिराचो जागो 114 रायस म्हणून रेकॉर्डेड आसा जाल्यार रायस म्हणून रेकॉर्डेड आसा. जागो लो लाईंग पॅडी फिल्डूय आसा. एकूच उरता क्रायटेरिया अंडर कल्टिवेशन. आतां अंडर कल्टिवेशन आसा काय ना हे TCPक खबर आसतलें, एग्रीकल्चराक खबर आसपाक जाय. सो आमी कितें केलें, आमी एग्रीकल्चराक बरयलें. तुमी म्हणटालेत की ऑक्टोबराचे चेंज ऑफ झोन हो आतां जानेवारीन कित्याक काडटा काय म्हणून विशय. सांगपाक सोदता की हेज्या पयलीं आमी हो विशय व्हिडियोन घेतलेलो, पूण आतां एक डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आहा. आमी फॉलोअप करून 2 म्हयन्या उपरांत आमकां ही म्हायती मेळ्ळेली आहा. डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरान एक रिपोर्ट दिला आमकां, सेयींग दॅट the director of agriculture had not received any letter from chief town planner TCP department regarding this case. Further, the gazette notification has been issued by chief town planner administration planning and the issue needs to be handled by the town and country planning office. म्हटल्यार तो सरळ सरळ सांगता, संदीप फळदेसाय बाब आसा तो, की तूं राजेश नायकाक विचार कित्याक तेणी गॅजेट इश्यू केला. हे इश्टानो पळोवपाक गेल्यार कायदे आसा, हेच कायदे करता आनी हेंकाच कायदे पाळपाचे ना. ह्या भ्रश्टाचारांची टोळी ही सरकार म्हटल्या, गँग ऑफ करप्ट्स, भ्रश्टाचारी हे सगळे. कित्याक तुमकां जेन्ना स्वताच केल्लेले कायदे फॉलो करपाचे ना, ते बीन बेनिफिशरी कोण ते गुलाटी बिलाटी, तेंकां लागून तुमी हे सगळे करतात. कितें जाता फायदो तुमकां? ते काल पयर तो बोरये तो बिबटो भोंवतालो पळय, तेका रानान जेवण खाण मेळना म्हणून, तशे गोंयकार हांगासर ते बेळगांवच्या ट्रका फाटल्यान भोंवपाक जाय अशी तुमची इच्छा? आमची सगळी शेतां बितां काडून तुमी सेटलमेंटान घालतात ते. इवन अंडर कल्टिवेशन सद्याक ना जाल्यार तुमी ते बिल्डिंगे बांदून कल्टिवेशनाक हाडटल्यात. तुमी परमनंटली तेजे पोटेन्शियल उडयतल्यात काडून कल्टिवेशनाचे. कळना तुमकां? काय फक्त पयसोच दिसता ती बॅगां पावयतात ती. ही हलकटपणां बंद करची ह्या सरकारान. स्पेशली तो बाब आमचो मुखेलमंत्री हा बाब प्रमोद सावंत, तो म्हणून IPBच्यानूय तेच धंदे चलयला. म्हाका तर आतां अशें दिसपाक लागलां की CMचे आनी TCP मिनिस्टराचे प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन चल्लां की कोण कितलो जागो कन्वर्ट करता आनी कोण कितलो जाग्याचे पयशे घेता ते, अशें कितें कॉम्पिटिशन चल्लां दिसता हेंचें. दोगूय आफ्टर ऑल रियल इस्टेटांतले. ही हलकटपणां चल्ला आनी इश्टानो तुमी हे भाई भाऊ करून ते तेंच्या फाटल्यान लागतात पळय, तुमच्या भुरग्यांक मागीर कोणाच्या फाटल्यान लागचें पडटलें ते मातसो विचार करा, तकली वापरा. आमी जनावरां जावया नाका. देव बरें करूं.